अशी भावना आसा की 10ची 20 जातात तेन्ना त्या 20य जाण जर पोन्नेच आसत जाल्यार त्रास जायना. ओके, तांकां 10 जाणां मेळ्ळीं, आमकां मेळना अशें एक समजून घेतात. जेन्ना भायल्यान जे 10 जाण येतात तांकांच ही चड सारकी गलेलट्ट पदां मेळटात तेन्ना ओरिजिनल कार्यकर्त्याच्या मनाक जर मातशें दिसलें की आमकां कुशीक उडयता काय का म्हणून, म्हणजे चूक न्ही. ना ना, तशें कांयच नासता. पक्ष वाडलो, पक्षाचे वेगवेगळ्यो भुमिका आसात, त्या भुमिकांत तुका त्या वेळाचेर वचचें पडटा. आतां पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसत किंवा पक्षाचे अध्यक्ष आसत, आमच्या पक्षाचो अध्यक्ष हो आसा तो आतां 35 ते 45 वर्सां भितरलो आसचो, हो सारको दंडक आसा. आतां हें कित्याक लागून? कारण आमी विचार करतनाच पक्ष विचार करता तो आजचो करत ना. पक्ष विचार करतना बरो फुडलो विचार करता. आयज हे 35 ते 45 वर्साचे यूथ आसा ते येणाऱ्या फुडल्या 25 वर्सांत जेन्ना आमी स्वर्णकाल योग म्हणटात, म्हणजे विकसीत भारत 2047 म्हणटात, तो पर्यंत तांचें वय कितलें आसतलें? तो पर्यंत तांचें वय भोवतेक ते 50 कडेन तरी पावतलें. सो ही यंग ताकद आसा ती आमकां मेळटा.